विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतून प्रसार जावचे हांव गांवां आयलो कार्यक्रम शृंखला पळयचे सर्व वीक्षकांक मेगेले मोगाचे नमस्कार. तरणाटे प्रायेरी हॉड एक सोप्पन दवरनू विदेशाक उन्नत विद्याभ्यासा वचका मागीर थंय एक मेळ्ळले लायक अवकाश घेवन जीवनांत मुखार येवका म्हूण एक साधन करका म्हूण वतले आमगेले तरणाट लोक मस्तसाची. तशींची मस्त वर्स थंय काम करून देशाक येतना आम्ही तांगेले एक भासाभास करचे खातीर हे एक कार्यक्रम मांडून घेवन आयिल्ले तुमकां सर्वांक गोत्तस. आज आमगेल वटू तसलो एक मनीशू गणेश शेणे डेट्रॉयट मिशिगनांतकून येवन पाविलास. हागेले आम्ही आजी भासाभास करया. गणेश नमस्कार तुका. नमस्कार. आणि तूं तुगेले हांगाचे सानपणेचे तूं शिकिल स्कूल तुगेले मालगडे तूं हांगा कॉलेजींक पुरे केल्लेले विदेशा वच्चे फुडें तुगेले कसं आसा तें पुराय एक तूं सांगता म्हण हांव तुका विनंती करता. Sure. First, thanks to Nandagopal Shenoy for म्हाका हांगा येवचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें आनी पळोवच्या पुरो मेळ्ळें. मस्त 10 की 15 वर्स दाखोवन हें तुमी इनिशिएशन केलां. To see it in physical sense and how it has evolved, bhari kush jata. This center is going to be a belief builder, a hope provider for lot of GSB in Konkanis hanga India antui and abroad antui. So tumi kasa kartachi is a very noble cause. Thank you. Ani tugel personally tugel ek इनिशिएशन तुगेले एक एनर्जी एक्साइटमेंट तू कितले सॅक्रिफायस केला ह्या पुरो करूक दिसता. सांगचे ना दिसता सामका. तुगेले लास्ट 3-4 hours तुगेले स्पेंड करून हांव ऑब्जर्व करतना तुका कितली प्रीती म्हणून कळटा. सो थँक यू फॉर नॉट जस्ट डुईंग इट फॉर युअर फॅमिली बट डुईंग इट फॉर द एंटायर कोंकणी वर्ल्ड कम्युनिटी. हांव 30+ years बॅक मंगळूर आशिल्लो. म्हगेले अण्णाल नांव सुरतकल नारायण शेणोय, अम्माल नांव जयश्री शेणोय. आमगेले एक स्मॉल एक सान एक बिझनेस आशिल्लें. अण्णाक वेरा शॉप आशिल्लें. ताजे पयशे फुडें हॉटेलाच वेळ आशिल्लो. हांव आनी म्हगेले भयणी दोग जाण चेडूं आनी हांव धाकलो आनी जस्ट स्मॉल मिडल क्लास फॅमिली. नंदगोपाल तुवें प्रिटी मच तशींची. म्हाका तुगेले फॅमिली विशीं मस्त गोत्त आसा. तुमी कशी वयर तशी आमी वयर येयलेची. मागीर एक मिडल क्लास फॅमिली एक कसं म्हळ्यार चेडवाक एक लायक एक एज्युकेशन दिवन एक तांगेले पांयार राबल्यार एक भारी खुशी म्हणून एक आसता आशा. म्हळ्यार दॅट्स ओनली होप. म्हळ्यार विंगड कसं ना पळय विंगड कसं एक ऑपॉर्च्युनिटी ना. सेविंग्स ना कसं एक व्यार दिवया म्हळ्यार तो व्यार एक सम ना म्हणून अण्णा म्हण तशी लागताची. सो मिगेल अण्णा आनी अम्माने तशी केलें. अम्मान मस्त एक फोर्स आशिल्लो मिगेले एज्युकेशन करूं का म्हणून. सो कॅनरा हायस्कूल हांव आशिल्लो 7th ताय. मागीर एलोशियसा चमकलो. एलोशियसा दाखून मागीर कॉलेज जावन इंजिनियरींग सीट मेळ्ळें म्हाका. निट्टे सेकंड बॅच निट्टे आत कंडापटी फ्लरिशिंग जाला वॉर्ड जाला बट त्यात सेकंड बॅच. प्रोफेसर्स ना आशिल्लेची, स्कूल सम ना आशिल्लें. आमी पुरा KREC दाखून प्रोफेसर्साक हाडून आमी आमकां ट्रेनिंग जावन मागीर आमी टेस्ट करचे आशिल्लें. तितली म्हाका बॅकवर्ड आशिल्लें. आतां मस्त चेंज जाला. सो सेकंड बॅच 86 फर्स्ट बॅच 87 आमी गेले. बट जस्ट लायक मिडल क्लास फॅमिली कसं म्हळ्यार एक सेन्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमॅटिकली येता ते. ओके ते एक टायम वेस्ट करचें फन करचें ना. म्हळ्यार अन्न माल दुड्डू वेस्ट जावचे नज अन्न म्हाका एक प्राऊड करका म्हूण एक तें ऑटोमॅटिकली फिलींग आसता. सो त्या फिलिंगा निमित्त तूं ऑटोमॅटिकली तूं लायक करता. ओके सो कंपल्शन असतं ते एक इट्स अ मॅन्डेटरी. इट्स नॉट अ चॉईस, इट्स अ नेसेसिटी. ओके सो तशी जावन एक डिस्टिंक्शन मेळचें फर्स्ट क्लास मेळचें कांय व्हड विशय न्ही. कसनय सर्कमस्टान्स जाल्यार
प्रोफेसर असो प्रोफेसर ना स्कूल सम असो स्कूल सम ना वच्चाक दुड्ड असो खावच्याक दुड्ड ना कसं नाही एक व्हड न्हय म्हळ्यार द कॉज इज बिगर ड्रीम इज बिगर द कॉज इज बिगर अँड देर इज नो अदर चॉईस बिकॉज द ब्रिजेस आर बर्न्ट एट द बॅक देर इज नो ब्रिज ओनली वे इज फॉरवर्ड करेक्ट सो तशी नाही म्हणल्या डिस्टिंक्शनार पास चलना हांव म्हगेले विशय म्हूण सांगा ना मस्ती नाही तशी पास चल्ल्याची तू कितले तू चार्टर्ड अकाउंटन्सी कितले लायकून केला तेच ना आतां न्हय करेक्ट सो तशीची कोर्नो अमेरिका चमकलो तू MS करू गेलो MS मास्टर्स इन सायन्स ओके ताजे एक स्टोरी एक त्यात मस्त्यान अमेरिका वच्ची तू MS कर का म्हण तुका कोण ते प्रेरण दिलें इता म्हळ्यार नॉर्मली त्या टायमार पुरे इंजिनियरिंग जाल्ले कुडले कामा वचून कॅम्पस इंटरव्यू वचून कामा तुगेला हांगा कॅम्पस इंटरव्यू येनी आशिल्लो निट्टे आसता निट्टे कॅम्पस इंटरव्यू ना आशिल्लो जाल्यार एक्चुअली MS वचका म्हण कोण तुका प्रेरण दिलें कशी तुका तें मना आयलें ते ड्रीम तुगेलें मात कोण घाल्लें केन्ना घाल्लें म्हगेले कझिन सुधीर शेणय म्हूण आसा ओके तुका गोत्ता शेपुरो तो कुवेट आशिल्लो तो एक म्हगेले एक भारी इन्स्पिरेशन म्हळ्यार तो मेकॅनिकल इंजिनियर तोवय कित लायक केला जिवना लायक केला म्हणून एक मेंटर सो आशिल्लो ताका हांव फॉलो करता म्हण ताका गोतस की ना की गोता बट हांव फॉलो करतालो ओके तो लायकून शिकतालो तागेले फॅमिली पुरो जन तागेले भयणी तागेले भाव पुरो जन लायक शिकल्याची सो ते एक इन्स्पिरेशन मागीर हांव बेंगलोरा एक ಸ್ವಲ್ಪ काळ आशिल्लो आनी MG रोडारी वतना ते तुगेले पुरा बुक्स पुरो विकताची MG रोडारी तांत एक बुक फोर्डाचे एक कारा बुक आशिल्ले ते कार आशिल्ले ते एक बुक घेवचें आमगेलें दुड्ड ना बट जाल्यार ते कार कसो छंद म्हाका ह्या कंपनीक काम करता म्हळ्यार तुका ते कार पळोवन त्या कारार US वचचें काम ड्रीम सो माय गोल वॉज टू वर्क फॉर दॅट कंपनी दॅट ड्रीम टूक मी टू डिट्रॉयट म्हळ्यार डिट्रॉयट म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक हांगा चेन्नई कशी इंडियान ऑटोमोबाईल आसा डिट्रॉयट इज कायंड ऑफ लायक अ वर्ल्ड सेंटर फॉर ऑटोमोबाईल्स सो फोर्ड आसा GM आसा क्रायस्लर आसा पुरो थंय आसा सो दॅट इज वॉट टूक मी टू डिट्रॉयट तस तू थंय MS करूक चमकलो 2 वर्सां तू MS करतना थंय तू कसले कामा वचून जेव कसले केले की खाली 2 वर्स तू शिकवण मात्र केलें हांव हांगा दाखोवन एक $4,000 लोन घेतिल्ले $1 22 रुपये तेन्ना सो त्या लोन घेतिल्ले ओके कॅनरा बँक दाखोवन लोन घेतिल्ले कॅनरा बँक कोडियाल बैल ओके थंय दाखोवन लोन घेतिल्ले आनी मागीर मला कशें म्हणल्यार अयो लोन घेतला एक लोन ते एक म्हगेलो अन्न म्हाका कसं तोंदरे जेवचे ना जिता लोना निमित्त ते एक मातशें दिवका म्हणून एक मन आसता पळय कोणाक जाल्यार तशी सो लोन घेवन चमकलो चिल्लां आसचे एक $20 आनी एक सुटकेस म्हाका मंगळूरा दाखोवन बॉम्बे वच्चाक फ्लायटार वच्चाकय दुड्ड मस्त ना आशिल्लो म्हणून हांव बसार चमकलो ओके विजाक मद्रासाक विजा मॅड्रास सो विजा वच्चाक वच्चून म्हाका शेताना ट्रेनारी टिकेट ना नेक्स्ट डेच म्हाका बॉम्बे वचका सो चेन्नई दाखोवन हांव पोस्टल कंपार्टमेंट म्हूण आसा तांणी पोस्टल घालता तांतू बैसून हांव आयलो टिकेट फुल तू पोस्टलान मंगळूर तुका इमिडिएटली मागीर नेक्स्ट डे दाखोवन बसा तुका तुगेले बॉम्बे टिकेट बॉम्बे दाखोवन डिट्रॉयटाक फ्लायट त्यामुळे एक $25,000 मी आम्मान दिलेले सो ते एक टिकेट सो दॅट इज वॉट ड्रीम टेक्स यू टू डिफरंट प्लेसेस आणि तुगेले थंय स्टडी डेज कशें जाल्ले स्टडी डेज पुरो जनाक एक कश्टाची म्हाका म्हण न्हय कोण स्टुडंट जावन वता कश्टाची ते म्हळ्यार तुगेले दुड्डू ना मागीर तूं एवरी टायम तूं $1 खर्चितना तूं मल्टिप्लायड बाय इंडियन रुपीज करता आतां एवरी $1 इज $80 की जाल्ले हांव आतां 22 तेन्ना ते वॉड $22 म्हणजे के वॉडाची सो कसं ना जेवणा वतना तुका
एक शीत हें खावच्या दुड्ड आसा बट पिवच्याक एक उदक पिवचें रातच्या बसताना पुरा तुका कॅल्क्युलेशन जालां म्हळ्यार यू आर नॉट इन एबंडन्स ऑफ मनी एक्झॅक्टली स्टील म्हाका दिसता तूं ते MS कंप्लीट करतना स्कॉलरशीप मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें. वय हांव स्कॉलरशिपा पूर अप्लाय कर न्हू वतन 4,000 लोन आर घेतींग जाल्यार हांव ते एक हें अपवर्ड का म्हूण पळय युएसान तूं स्कॉलरशिपाक पुराय कम्फर्ट आशिल्लो स्कॉलरशिप म्हळ्यार तुका स्ट्रेट फॉरवर्ड कोणाय कसं नाही दिनाची ओके अमेरिका जावो युरोप जावो इंडिया जावो तूं मस्त बाग येयलं धाडाका यू हॅव टू मेक एन अटेम्प्ट यू हॅव टू मेक एन अटेम्प्ट ओके मस्त आतां हें GSB यूथ हाका एक मिगेल एक पर्सनल एक एक्सपिरियन्स म्हळ्यार आमी कशें लागताची 10 कडेन अप्लाय करुया मेळ्ळ्यार जालें मेळनाटलें नाका सिरियस ना आनी एक तूं सॅम्पल सायज व्हड करनाची म्हळ्यार 10 जणांना तूं डिक्लायन केल्यार तांणी लागता हांव युजलेस आनी कसले अटेम्प्ट करचें म्हूण लागताची आनी ते मागीर अटेम्प्ट कर सोडता 10 जण कसं नाही तूं एक्चुअली 10,000 जनाले डोर नॉक करूंक तूं प्रिपेर कर रेडी आसका हांव म्हगेले एक फर्स्ट जॉबाक एक 60-70 कडेन अप्लाय केला ते तितले केल्ले निमित्त म्हाका जॉब मेळ्ळें हांव 10 जावं 15 इनिशियली तशें तूं शिकतना तुका स्कॉलरशीप तांचे फुल स्कॉलरशीप मेळ्ळा म्हाका ऑर्गनायझेशनान तुका मेळ्ळें वय मागीर तूं तें कंप्लीट कोन्न जातरी यू अप्लायड टू अराउंड 60-70 ऑर्गनायझेशन्स फॉर ए जॉब फॉर इंटर्नशिपाक 60-70 कडेन अप्लाय केला मागीर तुका इंटर्नशीप खंय जालें इंटर्नशिप म्हाका फोर्डांत मेळ्ळें ड्रीम केलेला ड्रीम बिकेम ट्रू फोर्डांत ओके तशी सो हांव ते इंटर्नशिपा निमित्त म्हगेले ते लोन पुरो पावयलो आनी स्कॉलरशिपा निमित्त म्हगेले एज्युकेशन पुरो फ्री जालें कंप्लीट जाला सो even though I took a loan for $4,000 I came out positive around $20,000-30,000 by the time I was a student ओके इंटर्नशिप तू कितले काळ आशिल्ले 3 महिने इंटर्नशिप पारी हांव ते कोर न्हू हांव हांगा मंगळूर आमी अशी जाग आतां तो घेतिलो हांव इंटर्नशिप जातरी इंटर्नशिपार दुड्ड ग्रेट आनी तुगेले इंटर्नशिप जावन जातर तूं खंयची कंपनी जॉब इंटर्नशिप जावन पुरा ग्रॅज्युएट जातरी मेन ग्रॅज्युएट जावचें विदिन 2 days म्हाका जॉब मेळ्ळा त्यावेळी फोर्डांत मेळ्ळें सो तुगेले एक मनांत एक आश आशिल्लें तुका ते बेंगलुरान तूं मार्गा बदीन विकचे बुक कार दिशिल्ले ते फोर्ड कार तुका ते फोर्ड कार मॅन्युफॅक्चरिंग पॉयंट आहोन राबयलेले एक कसं की एक देवाल मनान तुला एक इच्छिशे दिसता म्हाका कसला म्हळ्यार एक ड्रीम पळोवच हॉड न्हय बट ते ड्रीम अचीव करचे इज समथिंग ग्रेट ड्रीम इज अ बिगिनिंग स्ट्रगल इज अ इन बिटवीन victory is always there but if you cannot take the struggle out correct dream followed by the struggle and then the victory if there is no dream without a struggle there is no victory correct तू त्या कंपनीन तू कितले काळ काम केलें हांव ग्रॅज्युएट जातरी कंपनी तूं जस्ट 6 वर्स काम केलेलें 6 वर्स तुका कशें आशिल्लें कम्फर्ट करता आशिल्ली की हांव विंगड खंय कंपनी मुखार सुनो आनी एक कडेन वता म्हण आशिल्ली की म्हळ्यार आज आमी आमगेले यंगस्टर्सांक एक मेसेज दिवं का कसलो म्हळ्यार केलो जन आयदर जॉब चेंज करता आसताची एक केलो जन कशी म्हळ्यार ते जॉब चेंज करना अशी थंय राबून आसताची तूं ते 6 वर्साचे तुगेले जॉबा जर्नी कशें आशिल्लें तुगेले मनान तूं कसो चलता आशिल्लें ते जॉब करता आसतना तुगेले मनान कसो चलता आशिल्लें पळय एक मनशान एक कसं म्हळ्यार वी कॅन थिंक अबाउट द फ्युचर त्या प्राणीक ना आतां घरकड सूण जावं माजर आसल्यार फायची विशय तांणी आलोचन करनाची मनशा मात्र कॅपॅसिटी आसता सो आमी ते आशिल्ले निमित्त we can make world a better place not just for ourselves eventually others correct so job arashlari correct तुका इम्पॅक्ट आसता बट ओनली तुगेल फॅमिली वयरी बट तूं एक आंत्रप्रनर जावन तूं केलो जाणां हायर कर न्हू तूं बिझनेस स्केल कर न्हू पुरो वॉड केल्यार तूं नॉट ओनली युअर फॅमिली अदर फॅमिलीज आर बेटर ऑफ बिकॉज ऑफ यू म्हळ्यार तूं जॉब करता आसतनाय तुगेल मनान तूं एक मुखार सून कसं की एक स्ट्रॅटजी प्लॅन्स तूं एक दवरून घेतिला कसं की जेवचें आसा म्हणून म्हळ्यार नॉर्मली आज आमी आमगेले युथांक पळोवच कशी म्हळ्यार विकेंड केन्ना येता 2 दीस रज आसता शेनवार आयतारा
तें एन्जॉय केलें, वापस मंडे म्हणटना कामां आयल्याची, तशी तें लायफ मुखार वता गेलें. म्हणटना तुगेल्या मनांत एक विंगडाची एक कॅल्क्युलेशन आशिल्लें वय रिगार्डींग युअर फ्युचर करेक्ट म्हूण सांगूं येता. वय मागीर तूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिरेक्शनारी वता आशिल्लो म्हणून हांव आयकलो. सो खंयची पॉयंट रे 6 वर्स तुगेले जॉब जाता तर इमिडिएटली तूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक म्हणून घेतलें की तुमी खंयचे कंपनीक जो वापस एप्लाय करून चमकलो? बट फर्स्ट आनी सेकंड इयर ऑफ वर्किंग फॉर अ कंपनी तूं केन्नाय तुगेलें ब्लर आसता विजन, म्हळ्यार तूं सेटल जाता आसता. सो म्हाकाय तशी आशिल्लें. फर्स्ट इयर ऑफ कंपनीन तूं ओके चिके लायकून कोरया, म्हळ्यार म्हाका फायर आनी करून नज्ज चिके लायकून वर्क करता पुरो आसता. बट देन कम्स अ टायम तुका हांव हांगा 8 घंटे दिल्ल्या रे, ताजे बदला हांवें एक कंपनी स्टार्ट केल्या रे, तांतो 8 घंटे गेल्या रे, रिटर्न्स कितले लायक आसताले करेक्ट म्हणून मन येता तें. फर्स्ट इयर येवन अशें साध्य ना, बट सेकंड थर्ड इयर खंडीत येता तें तुका. करेक्ट एवरी ह्युमन बींग येता. बट ಸ್ವಲ್ಪ मस्त 80% कसं करता म्हळ्यार तें मन आसल्यार तांकां तें कमिटमेंट आनी वर्क एथीक घालूंक मस्त एक ना तांकां. म्हळ्यार तांणी सोसायटी पळयताची, सोसायटींत कशी जर्न करताची, मुवी वचार, बीचा वचार, इंटरनेट फन कोरया, म्हळ्यार तें पुरो मस्त आसता. आनी थोडे जाणांक भंय आसता, प्रेशरय आसता, भंय आसता. म्हळ्यार हें जॉब गेल्यार म्हाका फाय आनीक एक जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोडी आनीक एक जॉब मेळटल की ना की म्हणून एक भंय आसता. करेक्ट. दॅट फियर कीप्स देम फिक्स्ड टू दॅट पर्टिक्युलर जॉब. बट एक नंदू हांव एक सांगता म्हळ्यार कोणय मस्त जनात तांणी तांगेली कंपनी स्टार्ट करतना तांणी डे टायमार स्टार्ट करनाची. डे टायमार तांगेलें एम्प्लॉयमेंट आसता, तांणी इवनिंग टायमार करचें आनी विकेंडार करचें. 80% विकेंडान तूं फन करताची. बट ते 20% ना, व्हेरी स्मॉल पर्संटेज, त्या पर्संटेज पीपल कसं करता म्हळ्यार विकेंडार तांगेल करताची. हांव एकल्यान म्हाका सांगिल्लें देवान पुरो जनाक 24 घंटे दिल्ले. पळय इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी, इक्वल. तो मात्ते खंडीतल जावो, फिशरमॅन जावो, एक CEO जावो, कोणय जावो, तुका म्हाका पुरो जनाक 24 hours आसा. करेक्ट. सो तें कॉमन डिनॉमिनेटर. सो 24 hours तूं 8 घंटे जे न्हिदता तें मॅन्डेटरी. 8 घंटे म्हणल्यार ಕೆಲವು ಜನ 6, ಕೆಲವು ಜನ 7, ಕೆಲವು ಜನ 8 तितलेच 8 घंटे. अन्य एक 8 घंटे तूं तुगेले जॉबा घालता, 16 घंटे केले. आनी एक 2 घंटे तुका पर्सनल, तुका रेडी जावच्याक कम्युटिंग पुरो कितले जाले 18 घंटे जाले. देवान 6 घंटे चड दिल्ल्या पुरो जनाक कसले म्हळ्यार तूं कसं ताजेन करता म्हणून. करेक्ट. तें चॉयस देवान दिला आमकां. करेक्ट. रेस्ट एवरीथिंग इज फिक्स्ड. ते रेस्ट एवरीथिंग कसं नाही करू जायना आमकां. ते 6 घंटे तूं कशी यूज करता, दॅट इज युअर फ्युचर. करेक्ट. ते 6 घंटे तूं तांतू तुका प्लेजर होणी करून चिके सिरियस ना जावन एक कंपनी केल्यार. करेक्ट. सो रिस्क कसं नाही ना. मस्त जनान लेखचे कसं म्हळ्यार हांव कंपनी स्टार्ट केल्यार रिस्क चड म्हणून ना. तूं कंपनी स्टार्ट करना नाटल्यार तुका फ्युचर रिस्क चड. सी जॉब इज अ टेम्पररी सोल्युशन फॉर अ परमनंट प्रॉब्लम. करेक्ट. करेक्ट. बिझनेस इज अ परमनंट सोल्युशन, ओके, इन अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टनिटी. हो, करेक्ट. तूं जॉब आनी म्हळ्यार आज आमगेले युथांक मस्त एक गोंदळ कसलो म्हळ्यार तुगेल्या वरीची एक स्विच ओवर करका म्हणून जाल्यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार कसलो रिस्क फॅक्टर यात म्हळ्यार खातीर तूं एक रिस्क असेसमेंट केला की पळय what is the potential risk that may come and how to face it? ते थोडे गाईड करे. वय पळय रिस्क म्हळ्यार कसं नमने रिस्क म्हणून एक पळय आमी मनी रिस्क म्हळ्यार दुड्डू. तें दुड्डू रिस्क आज काल आसवे आतांचे बिझनेस इज अ मनी फ्री बिझनेस. आतां मस्त बिझनेस आसा कितले पळय आतां ऍप्स पुरो कंपनीज आतां आज काल आयडिया आसा पुरो रिस्क फ्री. तुका मनी रिस्क मस्त ना. आतां तुगेल मनी मस्त घालूंक म्हूण ना. म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी इज युअर फ्रेंड. आनी ते इन्व्हेस्टर्स आसाचे पुरो आसाचे. ओके. सो मनी रिस्क कसं नाही मस्त ना. पुढे जनान त्या बिझनेस स्टार्ट करून तो बँकरप्ट जालो म्हणून एक आशिल्लें.
पुरा त्या फियर आमगेले अननॉर्मल जनरेशन आशिल्लें आमगेल जनरेशनाक सेल्फ आशिल्लें बट फ्युचर जनरेशनाक त्या फियर आशाक नज दॅट इज एक्चुअली अ ड्रीम किलर तुगेलें ड्रीम किल करता तू फियर FEAR म्हळ्यार कसं कोतास की फॉल्स एक्सप्रेशन्स अपियरिंग रियल नत्तील एक्सप्रेशन बदलत राहून रप्ता ते मना लेखता मात्र त्या नत्तील एक भूत म्हणता पळय त्या येत राहून एक्झॅक्टली तशींची सो फियर म्हणल्यार आशाका नज आनी कसं म्हळ्यार the fear and faith have the same meaning. Fear demands you to believe in something which is yet to happen. Faith also makes you believe in something which is yet to happen. So fear and faith are the same. Faith asla pura. So instead of fear, I would rather have faith. Why? Correct. Because fear and faith are the same. Correct. I would rather have faith than fear. Correct. आता तू हे वर्क करताना तू मस्त ट्रॅव्हल केला अक्रॉस द ग्लोब पुरा कडेन तू भोवला म्हणून हांव आयकलां म्हणटाना तुका आमगेले वर्ल्ड ओवर आशिल्ले अदर दॅन इंडियन्स तू मस्त जाणा लोट मेळ्ळा म्हणटाना तुका म्हळ्यार हांव आमगेले हे प्रोग्राम पळयताले मस्त जेन आमगेले यूथ तुगेल्या वरी मुखारसून एक दीस वचून एक व्हड मट्टाक एक वर्ल्ड लेवलार एक एम्पायर बिल्डअप करका म्हणलें मस्त जन पळयताले आसय म्हणटाना ते जन कशें आसाचे how whether they are kind, whether they are cooperative की or whether they are तुका मस्त कसले कॉपरेट करनाच की तें कशी तुका ते स्पेशली तू US फर्स्टाचे वतना थंयचे जन तुका कशी कॉपरेट आशिल्ले म्हळ्यार आमी एक विंगड एक गांवांत तुका स्पेशली आमी एशिया कॉन्टिनेंटा तुका आयिल्ले तशीची तूं विंगड कॉन्टिनेंटा गेला त्या पुऱ्या गांवांत आशिल्ले जन कशी आमगेलो टू बिहेव करताले आमकां कशी कॉपरेट करतालेची ग्लोबल सिनेरियो कसो न्हय म्हण एक थोडेची आमकां सांगता ओवरऑल ह्युमन बींग्स हैव अ ब्यूटिफुल सोल ओवरऑल कहीं तू कसा लैंग्वेज कसा नमने खाताची कसा नमने कलर कसा नमने उल्लेताची ओवरऑल जन आर ब्यूटिफुल पीपल बट देर आर सम एक्सेप्शन्स ओके ಕೆಲವು ಜನ तुका ट्रीट सम करनाची बट त्या तू प्रॉब्लम्स है पळोवचे नज दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू An entrepreneur will never use the word called problem. There is no problem in the dictionary of entrepreneur. Again, the problem is replaced by an opportunity because every problem is an opportunity. If you really see at India, antu pura company start kela telecom company. Why? Tan kasale telecom company start kela. Tak the problem India kasane wireless phone naanchi. Ta wireless phone diuchaka the problem tan solve kela. Why? सो प्रत्येक प्रॉब्लेम आम्ही प्रॉब्लेम्स पळयल्यार आमकां ऑन्टरप्रिनरशिप सायड आवता सो ते ऑपॉर्च्युनिटीज पळोवका सो जनय तशींची तुका पुरो जन तुका लायक कोण पळयनाची म्हळ्यार जनाल मूड विंगड आसता डिफरंट एक्सपेक्टेशन आसता केलो वेळार रेशियल डिस्क्रिप्शन आसताची केलो जन इंडियन्साक पळोवन ओ तुगेलो एक्सेंट विंगड आसा अमेरिकन्सा म्हणके उलयना तूं म्हणून दिशा पुरो पण त्या तांगेल प्रॉब्लेम तुगेल प्रॉब्लेम नाही त्या करेक्ट तू त्या पळोवच्याक नज करेक्ट आमकां एक्चुअली आमकां पावका जाल्यार आमगेले गोल क्लियर दिसतना हे तूं सांगिल्ले हो मनीशू तो मनीशू पुराय इमेटिरियल ताजे मध्य आमी जाग कोण घेवन आमगेले गोलाक आमी पावका तुगेलें एक विजन तूं पळय तूं कार ड्रायव्ह करता हांव ड्रायव्ह करता आतां पळयता यूथ ड्रायव्ह करता तसोच आतां तूं कारार विंडशिल्डारी ओके एक मॉस्किटो जो फ्लाय येवन राबला येद्राकाची तू त्या मॉस्किटो पळयल्यार तुका रोड दिसना तू रोडा पळयल्यार मॉस्किटो दिसना करेक्ट एक्झॅक्टली सो एवरी पर्सन द प्रॉब्लेम्स आर द मॉस्किटोस इन द विंडशिल्ड करेक्ट 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 ना करेक्ट 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 आजी मस्त जनांक कशें म्हळ्यार हे प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट करून तांणी वच्चाक भित्ताच म्हणटाना तूं त्या टायमार कसल की तुका घरकडचे बॅकअप जो फिनान्शियल हांव सांगता असं पुरा नातील तेन्नाय तूं एक धैर्य घेवन थंय वचून मुखार गेलेलो इज समथींग वीच इज कमेंडेबल आनी
तुका ऍक्च्युअली तू थंयचे वर्ल्ड ओव्हर जनांक गेल तुका न्हू तू कसल शिकून काडल्या म्हण एक सांग म्हळ्यार डेफिनेटली एक गांवच्या जनांक गेल्या आनी एक क्वॉलिटी आसता वय एक सिन्सियरिटी आसच्या पुरो एक आतां तूं जॅपनीज म्हणलें कुडले देर कमिटमेंट फॉर वर्क ते पुरो आमी आयकलेलें सो तूं पुरो थंय वचून पळयला पण तूं हें ग्लोबल गेल्ले कडेन ते गांवां पुराय आमी शिकून काडचे कसल नोटेबल तूं तुगेले एक एंटरप्रिनरशिपाक शिकून काडलें नोटेबल पॉयंट्स कसल म्हण एक आमगेले ऑडियन्साक सांगता हांव नंबर 1 लेसन लर्न म्हळ्यार एक लायक एक वर्क एथीक आसुका जनाक ते इनबिल्ट इन देअर कल्चर आसुका ओके मस्त जना ऑलरेडी आसता तें वर्क एथीक तूं हांगा कंपनी बांदल्या सक्सेसफुल कंपनी बांदल्या तुगेल अन्नान कितली वर्क केलां तूं कितली वर्क केलां ते तूं गोतस पळय सो दॅट इज अ बेडरॉक ऑफ फाउंडेशन ऑफ अ ह्युमन बीइंग वर्क एथीक अ स्ट्रॉंग वर्क एथीक तुगेलें वर्क एथीक नासल्यार तुगेले ड्रीम्स आर जस्ट अ विश दोज विशेस आर नेवर गोइंग टू कम ट्रू बट वेन यू हॅव अ ड्रीम बट देन तुगेलें वर्क एथीक स्ट्रॉंग आसल्यार त्या ड्रिमाक मेटेरियलायज जावची एक ऑपॉर्च्युनिटी आसता सो फर्स्ट लेसन हांव कितलें लर्न केलां म्हळ्यार एक समज एक लायक एक वर्क एथीक 8 घंटे म्हणून वर्ल्ड सांगता तुका बट तूं 8 घंटे ते मिनिमम तूं 12 जावं 13 जावं 15 जावं करूंक तयार आसुका तूं सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग आय हॅव लर्न जन लायक हार्ड वर्किंग आसताची सेकंड कसं म्हळ्यार तूं कंपनी बंदची म्हणून लेखू नाका हाऊ कॅन आय मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय डुईंग समथिंग विच पीपल कॅन बी बेटर ऑफ तशी म्हण लायक कंपनी अँड अ प्रॉफिट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दॅट तूं म्हाका एक कंपनी बांदूका म्हाका एक प्रॉफिट जावका म्हाका एक मर्सिडीज कार घेवका BMW कार घेवका लायक घरा भायर तशी ताजे खातीर तूं कंपनी बांदूच म्हळ्यार दॅट इज अ रॉंग फुटप्रिंट त्या फुटप्रिंट अशें नज तूं वर्ल्ड कशी बेटर ऑफ करता तें केल्यार ऑटोमॅटिकली बाय प्रॉडक्ट तुगेले कन्झ्युमर्स तुगेले कस्टमर्स कितले सॅटिस्फायड तुगेले सर्विसेसा निमित्त तुगेले गुड्सा निमित्त जगता म्हणलें दॅट मेक्स मोर मिनिंगफुल म्हणून एब्सोल्युटली एंड रिजल्ट तूं मस्त पळोवचें नज तूं जर्नी पळोवका along the way तूं better off आसका तूं are you becoming a better leader are you becoming a better human along the way because the person who started a company and the person who is at the top of the company in the next 10 years are two different people because the person has become better so आणि तूं या डिफरंट कॉन्टिनेंटां पुराय वतना थंय ऑब्जर्व केलेलें कशें एक इम्पॉर्टंट तांगेले क्वालिटीज कसले आसले रे तूं सांगेत जन बारी तांगेल विशय पशी चड तुक कशी सर्व करता म्हण निमगीताची हांव तें मस्त एक पळयलां ऑब्जर्व केलां ओके हाऊ कॅन आय हेल्प यू म्हणटाची दॅट इज हांगा कंपेर केल्यार एक विंगड नाही आमगेले अंता तिथी देवो भाव म्हण आसा बट स्टील त्या घरा येईल सोयऱ्या मात्र जाता आसा but that should be in our workplace also correct like a satisfied customer satisfied consumer how I can make them better off good thing अनेक कसं म्हळ्यार तांणी तांगेले देशाक भारी भक्ती तांगेले रिलिजियस बॅकग्राउंडाक भारी तांणी व्हेरी स्ट्रॉंग बिलिवर्स ते एक मस्त ऑब्जर्व केलां हांव थंय वतरी तांणी रेग्युलरली चर्चा वचकी तांगेल रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन वचकी कमिटेड that has made me a better Hindu that has made me a better GSB that has made me a better Konkani person why so that is something which I have always आम्ही तू सांगिल्ल्या उतरान आमगेले हांगाशील आमगेले जनांनी पळोवंक जाल्यार कसल म्हळ्यार आम्ही विंगड रिलिजनाच्यांक पळोवन आम्ही बेटर ऑफ कशी जावका म्हण सांगून म्हळ्यार आम्ही नॉर्मली कसं जाता म्हळ्यार विंगड पळयलें कुडले आम्ही चिके जाळ बोगताची तशी अशी म्हण सांगून ताजे बदलाक तांगेला पशी लायक करून आमगेल आमी कशी बिल्डअप करूं येता म्हणलें इट्स अ ग्रेट थिंग यू हॅव ऑब्जर्वड मागीर विंगड कसलें एक कसं म्हळ्यार तांणी द प्रायड फॉर द कंट्री मेक्स देम अ बेटर एंटरप्रेन्योर ओके बिकॉज नाव दे आर सीइंग द एंटायर कंट्री एज अ प्ले ग्राउंड टू प्ले सो
इवन क्लिनलीनेस घर मात क्लीन नाही तांगेल रोडय क्लीन आसूं का तांगेले डिस्ट्रिक्ट क्लीन आसूं का तांगेल कंट्री क्लीन आसूं का आणि विशेष जावन हांव आमी ते आमगेले सानपणार पुरो पळयलेले स्पेशली जॅपनीज प्रॉडक्ट मेड इन जपान म्हळ्यार Correct. तांतू खंयचेय एक कंपनी नाही तांतू मेड इन जपान म्हूण एक आसवे तें प्रॉडक्ट वर्ल्ड क्लास म्हळ्यार वय म्हळ्यार तूं सांगिल्लें त्या कंट्री खातीर तांगेलें एक डेडिकेशन म्हळ्याक जपानाचें एग्जाम्पल म्हळ्यार आतां मस्त विंगड गांव पुरे वयर कोरिया असल पुरे कंट्रीज पुरे मस्त प्रॉडक्ट पुरे करता आसाची बट एक 25 वर्स फुडें पुरे कशें म्हळ्यार तांतू कंपनी खंयची आसो मेड इन जपान म्हण म्हळ्यार तूं एक दोळ मुच्चून घेव येत आशिल्ली म्हळ्यार त्या कंपनीज वर कमिटेड फॉर देअर कंट्री अनेक कसं म्हळ्यार ते आतां इंडियात आयलां तें बट थंय कशें म्हळ्यार जॅपनीज कार मेकर्स तांणी आयर्न ओर ते कार करूंक ओनली जॅपनीज आयर्न ओर कंपनी यूज करता आशिल्ली ओहो ते सप्लाय चेन समेत तांणी देशभक्ती चड बेनिफीट जावं तशी सो तांणी कंपनी मात प्रॉफिट पळयनाची मिगेल कंट्री कशी नेशन एज ए होल बेनिफिट कशें जाता आपल्या कंपनी निमित्त तशी सो एव्हरी कंट्री इज दॅट्स हाऊ द स्पिरिट इज आणि आता इंडियात आयला दिसता आसा बट ते आमगेले जीएसबी कम्युनिटीन थंय हांव हांगा येयलो म्हाका एक डेंटिस्टला वचका आशिल्लें हांव गुगल केल्लें आनी एक आमचे गेले डेंटिस्ट मेळ्ळो हांव म्हाका तागेले गी वचका म्हळ्यार आमगेले एक जन नाही विंगडे ओके काय वाट नाही बट आमगेलो एकलो कोंकणीचो एक डेंटिस्ट आसा तो कितलेय दूर जावं एक मायपास कितलेय दूर जावं तो हांव ताका फर्स्टाक कॉल केलो आनी सांगलें हांव येता कितले दीस आसा म्हणून ताका कुशली बट म्हाका तागेले पयस चड कुशली म्हळ्यार मिगेल दुड्डू म्हाका आनी एक कोंकणीक दिल्लो म्हाका खूब बारीक कुशली एकदम मायपास कितले जावं कोंकणी फर्स्ट ताणी 3000 म्हळ्यार 4000 दिवच्याक तयार आसा तशी म्हळ्यार आमी आजी एक गायडन्स निमून आमगेले कोणी येतना आमगेले कोंकणी लोकांक आमी एक हँड होल्डिंग करका ते मॅन्डेटरी करका ती एक जबाबदारी आमगेली ते कंपल्सरी आमी ऍक्च्युअली कसं करका म्हळ्यार आमगेले वैरी एक कंपल्सरी करका मिगेल निमित्त आनीक एक 10 जावं 15 कोंकणी चेडवांक कशी वयर कित्याक म्हळ्यार एक हांव एक पळयलां खंय म्हळ्यार गुजराती कम्युनिटीन तूं अमेरिका मश्चन आसाची त्यांनी पटेल 65% मोटेल्स आर ओन्ड बाय पटेल्स ते एक स्लँग आसा मोटेल्स अँड पटेल्स गो टुगेदर म्हणून सो त्यांनी कसं करता म्हळ्यार एकलो गुजराती पटेल येता आनी तागे 10 जाणां पटेलाक घेवन येता आनी तांकां फ्लरिश करता सो त्यांनी एक टाईट नीट आम्ही तशी आसका वाय नॉट विशेष जावन हांव म्हणचे कसं म्हळ्यार आमी विश्व कोंकणी केंद्रांत हें आमी होलिस्टिकली फॉलो करता आसाची कळवलेले एक 15 वर्स तकून आमी स्कॉलरशीप दिवन आमगेले कोंकणी चेडवांक आमी ऑलरेडी वर्ल्डांत एक सान कम्युनिटी टोटल कोंकणी भास उलयतले विंगड डायलेक्टाचे ಒಟ್ಟು लोक 40 लक्ष जन म्हूण सांगून एक एस्टिमेट म्हणटना त्या कम्युनिटीचे प्रति एक मेंबर स्ट्रॉंग जाल्ले म्हूण जाल्यार इरेस्पेक्टीव ऑफ द वॉल्यूम वॅल्यू क्वालिटी लायक जाल्ले म्हूण जाल्यार बहुशः आमी एक मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल कम्युनिटी इन द वर्ल्ड जाता आज आमगेले सुमार जन वर्ल्डाचे विंगड भागांत आसाची कॉन्टिनेंटांत आसाची म्हणटना आमगेले गणेशाला बरी तसल एक मायंडसेट पुरो जनाला आसतले बट खंडित जावन आमगेले यंगस्टर्सांक एक मार्गदर्शन कोर न्हू मेंटरशीप कोर न्हू आज मस्त वाट आसा पुरा एका कडेन येवन बसका म्हणना वर्च्युअल जाल्यार एड्रेस कर येता प्रोग्राम्स पुरा केल्ले तेन्ना आमगेले यंगस्टर्सांक एक हँड होल्डिंग केल्लें म्हूण जाल्यार म्हाका दिसता तूं आजी कशी एक लायफान तूं प्रॉस्पर जावन मायलस्टोन क्रॉस कोर न्हू तूं एक लायफान तूं सेटल जाला की तशींच एक आनेक एक कोंकणी चेडू मुखारसून एक त्या डायरेक्शनार आनी मच बेटर दॅन यू एक कोर्चाक एक कसल म्हणचे रेड कार्पेट आमी घाल दिलें म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता आमगेले कोंकणी समाज मुखावेल दिसान तूं एक वर्ल्डांत एक इन्फ्लुएन्शियल कम्युनिटी जावच्याक जाय जाल्यार मेंटरशीप दिवता आसत आमगेले जन आसा ते कशी टॅप करका ते तांकां आमी कशी एप्रोच करका म्हळ्यार थोडेच एक कॉन्टॅक्ट्स करचे एक प्रॉब्लेम आमगेले युथांक आसा
विश्व कोंकणी केंद्रांतू मुखावेल दिसांतू आमी गणेश शेणय इल तसले एक मन दवरून असल जावका आमगेल समाजा खातीर म्हणल्यार जनांक मस्त जनांक आमी हांव गांवां आयलो कार्यक्रमाक एक आपोवन असल एक उल्लोचे कार्यक्रम दवरका म्हणून प्लॅन करता आसा हांव आनी म्हाका गोत आशिल्लें कसल म्हळ्यार तूं एक वर्सा एक पंता हांगा गांवां येवन तूं कुलदेवस्थाना वता आनी तुगेले गांवचे तुगेले मालगड्यान केलेले नागाल हांगा वता आनी मालगड तुगेले मालगड्यांक गेले पुराय फ्रेंड्स तांकां पुराय मेळटा हें तुगेले रुट्स कनेक्ट जावचे म्हाका बदाची बारीक खुशी जाल्ले कसले म्हळ्यार आजी आमगेले एब्रॉड गेलेले जनांनी साध्यशील मट्टाक तांगेले मदर रूट नेटीव प्लेसाक दवरले म्हणून जाल्यार बहुशा तुमी लोकांचे खंयचेय मूल्यान तूं कितलेय कडेन खंय गेल्यार तुमगेलो मदर रूट इंडिया आसा म्हणून जाल्यार बहुशा एक म्हाका दिसता आमची गेलो म्हणटा पळय आमी आमगेलोची म्हणटा पळय तें एक सार्थक जालें म्हूण म्हाका दिसता असो आनी तुगेले युएसांत आसून ह्या 30 वर्सांत तूं युएसा आसून गेन केलेलो तूं पुरो सांगलें तूं मिस केलेलो कसो जालें म्हूण एक आमकां थोडें कळका कसो जालें म्हळ्यार आमी हांगा आमकां डे टू डे आमी गांवां लेगची कसो म्हळ्यार हांगा आमकां केन्ना पळयल्यार अशी समना तशी समना इरेग्युलॅरिटी विशय पुरो आमी उलयताची इंडियान तूं म्हणून बट तूं भायर एक देशां आशिल्ल्याक तूं हांगा आशिल्लें जाल्यार आपणाक कसो मेळटा आशिल्लें त्या थंय म्हाका कसो मिस जाला म्हणलें एक तूं सांगल्यार आमगेले व्ह्युअर्सांक तांकां हांगा कसन लग्जुरी आसा तांणी म्हणलेलो विशय कळटा आतां तांकां तें लग्जुरी कळना कसो जाल्यार म्हळ्यार ते हांगा डेली एन्जॉय कोन्न आसताची तुका तें कळटा कसो जाल्यार म्हळ्यार तूं तें मिसींग आसता तूं अप्रुपा एक पंद वर्सां एक पंद येवचें तूं वॉट यू हॅव मिस्ड इन लायफ So every decision a person makes, he gains something and he loses something. आमगेले एक खंयची एक बुकार पळयलें हांव वाचिल्लें a man can have whatever he wants but he cannot have everything he wants no matter who is he, whether he is a successful person or whether he is on the way to become successful, doesn't matter, he cannot have everything. So Miguel त्या 30 वर्ष पुढे Miguel option Miguel circumstances निमित्त Miguel only option was to go abroad because of my dream, but that may not be Wingdal dream, it doesn't matter, but that is what the best option was in front of me. But every decision, like I said, there is a loss. So for a time, for the first 20 years Miguel कितली बिजी आशिल्लो Miguel business build करताची, I couldn't see anything other than the business. Every male probably is like that. There is a stage in life where you only see your 9 to 5 job or a business. So Miguel 25 years of age to almost 40 years of age, I could only see business because I was in the process of building something substantial for my family. But then comes a time where you realize what you have missed. You have missed the connections, you have missed your family, the extended family, your cousins, your country. And then you feel, oh my gosh, why am I doing this? How kasara karta as yahan pura? And there comes a realization period where you realize, hey, I want to mend it. I don't want to just chase the money. I want to do something beyond that. So then the realization comes. Every human being yatte. So even I went through the same stage. And of course, I am a business kelal nimita 9 to 5 job aaka 2 week matra raja tash kesane na how kedna yeta kedna vacheta. That's the flexibility of a business owner. So I'm availing that opportunity. I'm using that opportunity to come to India. Mangalore ayoche at Miguel votu Miguel daklu chalaila taka ek तागेले रूट्स हंगास म्हूण ताका कळका कनेक्ट करका. सो तोय लायक ऑन इंट्रस्ट येता आमी घरकडे जाल तितले ताकाय आमचे गेले शिकयता कोंकणी भाशेन. वय मिगेल अटेम्प्ट कसो म्हळ्यार हें वेजिटेरियन घरकडे विंगड प्राणीक मारनो
आमगेले टेस्ट बड्स करून नज म्हणून आमकां कल्चर पास ऑन करता कितलीक पास ऑन जाता म्हणून म्हाका गोत बट एटलीस्ट यू मेड एन अटेम्प्ट I made an attempt and I'm doing my part. So those things are really आणि तूं थंय तूं त्या गांवां राबले परा ना डेफिनेटली त्या गांवा खातीर तूं कसले एक चॅरिटी करता ताजे विशीं तुगेले थोडे सांग थंय तूं कसं चॅरिटीज तुगेले ऍक्टिव्हिटी केला म्हणून जस्ट फॉर अवर wait, charity is a part and parcel of life. It tugela dud daste dol terra monna kednai koriyet charity. एकल्यान 5,000 सांबळारी चॅरिटी करूं 50,000 सांबळारी चॅरिटी करूं 5 लाख सांबळारी चॅरिटी करूं सो म्हाका ताजे विशीं पुरो भारी सो बाईक राईड कोण 3 वर्स पुढे कोविड जाताना तेन्ना हांवें एक बाईक राईड एपिक बाईक राईड म्हणून स्टार्ट केलेलें तें कशें जालें म्हळ्यार किड्स विथ ऑटिझम मस्त कडेन आसा इंडियान थंय आसा प्रत्येक कडेन आसा तांकां डिसेबिलिटीज आसा चॅलेंजीस आसा सो ते चेडवां खातीर इस्ट सिल्स म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आसा हांगा मस्त आसाची थंय आसा सो त्या ऑर्गनायजेशन हांव फंड रेज करूं बाईक रायड म्हणून केल्लें सो बाईक रायड केल्लें न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कसं जाल्याक म्हळ्यार तें अमेरिकान तूं त्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटराक टेररिस्टांनी येवन हें केलेलें सो थंय म्हाका स्टार्ट करपा आशिल्लें म्हळ्यार दॅट इज अ प्रायड ऑफ अमेरिका ओके बिकॉज अमेरिका शोड द स्ट्रेंथ टू द वर्ल्ड बाय पुटिंग द टावर बॅक सो थंय दाखोवन 1000 मायल बाईक रायड 1000 मायल म्हळ्यार एक 2000 कितली चिल्लर किलोमीटर कॅनडा दाखोवन न्यूयॉर्क दाखोवन कॅनडा नायग्रा फॉल्स कॅनडा दाखोवन वापस अमेरिका येवन मिशिगनांत एडा मिशिगन म्हणून त्या एक सिटीन तूं एंड केलें आमी एक 80 to 80,000 रेज केलें तें आनी 45 दीस म्हणून लिखिल्लें बाईक रायड बट आमी एक्चुअली 26 दीस भितर कंप्लीट केलें तशी सो तशें पुरा कऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसा एज एन एंटरप्रेन्योर जॉब असल्यार त्या पुरा ऑपॉर्च्युनिटी कोण आसता कमिटमेंट वय अनेक एक 3-4 वर्स नंतर अनेक एक तसलें कोरका म्हूण मन आसा कशात म्हूण पळोवका बट तशी करता आसता एक कडेरी जावन आमी एंडा प्रोग्रामाची एंडा आयलेची एक ग्लोबल लेवला स्केल अप करका म्हणून तुगेल्या वरीची एक मनान तूं ड्रीम दवरलेलें आज आमगेले ग्रामांतर प्रदेशांतून मस्त जन इंजिनियरींग शिकून आशिल्ले कोंकणी चेडू मेट्रोसा मात्र न्ही हें ग्रामाच्या आज हळ्ळी तुकुनूय आमगेले स्कॉलरशीप बेनिफिशियरी जावन आशिल्ले इंजिनियरिंगाचे ग्रॅज्युएट्स मस्त जन आसाची हांकां पुरो एक ग्लोबल लेवलाक स्केल अप करचे ड्रीम कशी तांणी दोन घेवेता म्हणून एक तूं एक 2 उतर सांगता हांव इंडियाचो एक एंटरप्रेन्योर अंबानीले व्हिडिओ पळयलेलो हांव ಸ್ವಲ್ಪ वर्स फुडें तो म्हणटा तुगेलें एक कसन एक आयडिया तूं तें सगळें लायफ तें आयडिया मॅटेरियलायज करूंक दवरल्यार दॅट लायफ इज वर्थ वायल फॉर युअर सेल्फ अँड फॉर अदर्स सो पळयताले कार्यक्रम GSB युथाक कसनय एक आयडिया वय कोंकणी युथाक कसनय एक आयडिया तांगेलें मन आसा तें तांणी तें एक पॅशन दवरून तें स्केल अप करूं घेता तूं केलो स्टेजस थ्रू वता तुगेलो फस्ट जॉब आसा जॉब सोडूं जायना जॉबा ओटू करता सो तूं सकाळीं जॉबा वता इवनिंग तुगेलो आयडिया करता मागीर देर इज अ नेक्स्ट स्टेज मे बी 30s आयत तूं ते नेक्स्ट स्टेज कसो म्हळ्यार तुगेलें जॉबा इनकम रिप्लेस केलां तूं सो दॅट रिप्लेस करून मागीर तूं पार्ट टायम फूल टायम करता फूल टायम पार्ट टायम करता करेक्ट दॅट इज अ सेकंड स्टेज आतां वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम पुरो आसा बाय नवेद तुगेले सिबलींग आसाची भाव भयण आसाची बायल आसा कशें करूं नेक्स्ट स्टेज वेर तुगेलें कंप्लीट तूं फूल टायम जॉब सोडता आनी डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योर करेक्ट that is still a small business, that is not a large business. Correct. But there comes a time the business is no longer dependent on you to run. Correct. Lot of businesses Indian कसं म्हळ्यार तूं नाटल्यार त्या बिझनेस कोलॅप्स जाता टीम वर्क ना नाही आणि तूं लीडर्स डेव्हलप करनी करेक्ट
प्रोसेस डेव्हलप करनी तूं त्या प्रोसेस डेव्हलप करता तूं जो प्रोसेस डेव्हलप केल्यार your contribution to that business becomes less than 1%. You are now becoming a visionary. You are becoming a president. A mentor. Why mentor? So business is either run by the second generation or a third generation, or is business is completely run by strangers who are going to do a better job because now they're relieving you of that duty so that you can do something better. कार्यक्रमाचे कडेर जावन एक पर्सनल प्रश्न म्हळ्यार निमगू येता कसं म्हळ्यार तुगेले फिटनेसाचे सिक्रेट कसले आनी तूं पर्सनल हें कशी फिटनेस मेंटेन केलें म्हूण आमगेले स्पेशली यंगस्टर तूं आतां पळयलें तूं एक यंगस्टर तूं कसं म्हळ्यार तुका इतलें 30 वर्स तूं स्टेट आशिल्लो म्हणून सांगला मात कळ शिवाय नातल्यार आडता एक 10 वर्सां कडेन गेल्या वरी दिसता असं म्हणटा तुगेले एक फिटनेसा सिक्रेट आमगेले व्ह्युअर्सांक सांगता म्हण हांव रिक्वेस्ट करता हांव फिटनेस कांय गुरू म्हूण क्लेम करना म्हळ्यार मिगेला पशी मस्त डेडिकेटेड फिटनेस एक्सपर्ट्स आसाची कोंकणी समाजांत बट कसं केलां म्हळ्यार फिटनेस इज लायक अ पार्ट अँड पार्सल फिटनेस इज ऑल्सो लायक अ कंपनी देर इज नॉट टुमॉरो यू गॉट टू बिल्ड इट टुडे okay fitness also is a company which you are building so तू मस्तीन कसं लागता म्हळ्यार हांव हार्ड वर्क करता एक्सरसाइज पांय येता परां करूं येता तें एक कसं म्हणटा म्हळ्यार प्रोक्रॅस्टिनेशन kills more future than the failure kills any future so procrastination has killed a lot of dreams सो आमी मस्त ह्युमन बिंग्स जाले तें प्रोक्रॅस्टिनेशन एक मस्त आसता मस्त जनाक तें एक सप्रेस करता आमी तूं सांप्रयर तुका न्हू कराटे एक्सपर्ट म्हणून म्हाका गोत्ता सर हांगा केला हांव कराटे तूं हांगा गांवां आयिल्ल तेन्नाय तूं फॉर सम टायम तूं तसले केला जिमा वरी कराटे हें करचें हांगा वचून तूं तें किक बॉक्सिंग कसं की म्हणटा तें पुराय करता सर म्हणताना आजी आम्ही एक विशेष व्यक्ती गणेश शेणय लोटू मेळणू एक बासाबास केला आम्ही मस्त लोकांक पळयलें कशें म्हळ्यार तांणी शिकून खंयची एक कंपनीन काम करून निवृत्ती जावन मागीर थंय रावचे एक गांवां येवचे असल पुराय आमी जनांक पळयलेलो आसा तातूंत अप्रूप कशें म्हळ्यार त्या गांवांतूय वचून विशेष जावन आमगेले जनांगेले हांगा भितरय आशिल्ले एक एंटरप्रिनरशिपाचे एक जेनेटिक क्वालिटी यूज करून घेवन अमेरिकात असले एक कंप्लीट एक अपरिचित गांवांत वचून एक 6 वर्स काम करून ताणें कळवल 25 वर्सां काही चड स्ವಂತ उद्योग करून घेवन एक बरें जालेलें आमी आजी आयकलेची गणेश तुका देव बरें करून दिवो आनी इतले चंद जावन चलासून दिवो तुगेले सगळे फॅमिलीक देव चांग कोण चलासून दिवो सांगताची अनेक पंत तूं विश्व कोंकणी केंद्राक आनी इतलें उन्नत साधन करून येवन आमी अनेक पंत बासाबास करया नमस्ते थँक्यू नंदगोपाल फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी हें बारीक खूश चल्लें मिगेल ह्या ट्रिपाचें एक वेरी पिवटल मोमेंट इता म्हळ्यार म्हाका आय कॅन गिव बॅक टू कोंकणी समाज वॉट हॅज गिवन सो मच टू मी अँड दॅट मिन्स अ लॉट करेक्ट वय नमस्कार